करपाक कांयच हरकत ना. 12वीचे भुरगे जे 12वीची एग्जाम्स फाल्यां सोंपता एक्चुली. ती सोंपल्या उपरांत फुडल्या वर्सा जे 12वीक भुरगे वतले पयलीं आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स आनी वोकेशनल अशा पद्दतीन स्ट्रीम आसताल्यो आनी एवरी 12वीक आर्ट्स पास, सायन्स पास, कॉमर्स पास अशें आसतालें. बट CBSEन ऑलरेडी डिसायड केलें इट इज ओनली द 12th पास, नॉट आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स. ऑन द सब्जेक्ट बेसीस इट इज पास. सो गोंय सरकार, गोंयचें एड्युकेशन सरकार ह्या फावटी डिसिजन घेता की फुडल्या वर्सा जे 2024-25 वर्सा जे भुरगे 12वी पास जातले ते आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स, वोकेशनल आसचे ना, जाल्यार ते 12वी पास अशें आसतले. फक्त तेजे स्ट्रीम काडून उडयता. ओनली इट इज ऑन द सब्जेक्ट बेस. म्हणजे जेका जे कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द एडमिशन फॉर द फर्दर कॉलेज, म्हणजे जेका कोणाक MBBS वचपाक जाय, इंजिनियरींग वचपाक जाय, तांचे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन म्हणजे फिजिक्स, केमेस्ट्री, मॅथ्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी. देर इज अ चॉयस. ही कॅन चूज फॉर द सिवीक सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट किंवा इकॉनॉमिक्स सब्जेक्ट ही कॅन चूज. म्हणजे सायन्साक वता आसतना सुद्दां एखाद्याक जर इकॉनॉमिक्स घेवचें दिसलें जाल्यार ही कॅन चूज. देर वील बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट. गोवा बोर्डाच्या वतीन अशे वेगळे कॉम्बिनेशन्स दितले. त्या खातीर आमी हो निर्णय घेतला. गोवा बोर्ड वील वर्क ऑन इट आनी येता त्या वर्सा फक्त 12th पास असो गोवा बोर्डाचो निर्णय आसतलो. येता फुडल्या वर्साच्यान म्हणजे 24-25 म्हटलां हांवें. म्हणून म्हटलां एडमिशन घेता आसतना तशी घेतले. फुडल्या वर्सा जुनाच्यान जी 12वीची एडमिशनां जातली इट इज ऑन द सब्जेक्ट बेस. दीस इज अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द स्टुडंट टू चूज द सब्जेक्ट आनी इट इज नॉट म्हणजे जेका जो आवडटा सब्जेक्ट. एखादो सायन्सीच्या भुरग्याकूय आर्ट्साचो सब्जेक्ट आवडटा आसत जाल्यार सायन्सीच्या कॉम्बिनेशनाच्या बरोबर तो सब्जेक्ट घेवपाक मेळटा. आनी कॉमर्साच्या स्टुडंट्साकूय जर एखादो सब्जेक्ट फिजिक्स शिकात दिसले आसत जाल्यारूय तो ताका सब्जेक्ट घेवपाचें उरता. NEP 2020 अशा पद्दतीचो चॉयस ऑलरेडी आसा. आमी एक स्टेप फुडें वचून तो पयलींच इम्प्लिमेंट करपा खातीर ह्या वर्साच्यान म्हणजे येता त्या कमींग एड्युकेशनल इयरांतल्यान आमी ते सुरवात करता. हांव सगळ्या भुरग्यांकूय बी हाज्या खातीर शुभेच्छा दिता आनी तांचे इन एडवान्स म्हणजे फ्युचर डिसायड करपा खातीर अशा पद्दतीची फॉरवर्ड गोईंग स्टेप हाची गरज आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी हे डिसिजनाचो फायदो हो खूब मोठ्या प्रमाणांत भुरग्यांक जातलो हाची अपेक्षा करता. आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स अशी स्ट्रीम आसची ना. 12th पास ना. सब्जेक्ट बेस कॉम्बिनेशन्स 11thच्याकूय तशीच दितले. 12thक दिता म्हणजे 11thच्याकूय भुरग्यांकूय तशीच दितले. सो काय कोणाक मागीर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आसूं ना. तूं आर्ट्स मरे, तूं सायन्स मरे न्ही. ऑल आर द 12th पास. तुजें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितें काय म्हणून विचारतले. वीच इज युअर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. ना 11thच्यानूच मेळटलें. 11thच्यानूच मेळटलें. ती सब्जेक्ट कॉम्बिनेशनाचेरूच आसता. आतां सगळी एडमिशन जी आहा पळय न्ही, इफ सपोज समवन इज टू गो फॉर द BA इन हिस्ट्री, इफ द हिस्ट्री सब्जेक्ट सायन्साच्या भुरग्यान जर घेतलेलो आसा चवथो सब्जेक्ट, आफ्टर ऑल इज नॉट गोईंग फॉर द मेडिकल सायन्स, ही कॅन गो फॉर द हिस्ट्री. ही कॅन डू द ग्रॅज्युएशन इन हिस्ट्री. अशा ओके. ना 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 तशी गर्दी केन्नाच जावची ना. कशें आहा भुरगे इट इज प्रोपोर्शनेटली एडमिशनां तशीच घेतात. सायन्सीक वचपी भुरगे जे आहा ते म्हणजे फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी घेतले आनी तेज्या बरोबर कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट आहा पळय न्ही दे मे ऑप्ट फॉर द इकॉनॉमिक्स. तसो आसतलो. त्या शिकयता आसतना सुद्दां त्या क्लासान कदाचीत म्हणजे जो भुरगो एखाद्या क्लासांत 70 भुरगे म्हणजे चड आसतले 10 भुरगे हाज्या व्यतिरिक्त कांय जावचें ना. एखाद्या हाय सेकंडरीक भुरगे घेवपाची स्ट्रेंथ 60/3 तितकीच आसतली. स्ट्रेंथ वाडची ना. ओके. सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बदलतलें. आमच्यो टिकेटी दिल्लीच्यान डिक्लेअर जाता. त्या खातीर म्हाका दिसता टेंटेटिवली आमचें सेकंड लिस्ट 17 किंवा 18 तारखेक येवपाचें आसा. 17 किंवा थर्ड लिस्ट तेन्ना आमचें नांव दिल्लीच्यान डिक्लेअर जाता.